अरे फार्मर्सांनी निदान दूध वचच्या पयलीं गव्हर्मेंटाक कन्सर्न करपाक जाय. थंयसर आमच्या दोतोराक किंवा सपोज हांव म्हणटा सुमूल मस्ती करता, सुमुलान तेंचें दूध रिजेक्ट केलें, तर फर्स्ट कन्सर्न तांच्यांनी बीन म्हणजे कन्सर्न डायरेक्टराक सांगप. हें पयलें काम तें त्या दोतोराक सांगप. दोतोर कितें तें एक्शन घेतलो, तेणें दूध घालून वचपाची गरज ना. एकाचें तो कोण जो सांगता पळय न्ही ताका राजकारण करपाचें. तो जो उलयतालो पळय न्ही ताका शेतकऱ्यांचें बरें करपाचें ना, ताका स्वताचें राजकारण करपाचें. ताका शेतकऱ्यांचें पडलेलें ना. शेतकऱ्यांचें जर पडलेलें जाल्यार इश्यू घेवन रिप्रेझेंटेशन घेवन तो गव्हर्मेंटा कडेन येतलो आसलो. तो आमच्या डायरेक्टरा कडेन वचून उलयतलो आसलो. डायरेक्टरान आयकूंक ना जाल्यार तो कन्सर्न मिनिस्टरा कडेन येतलो आसलो. मिनिस्टरा कडेन येयल्या उपरांत ताका न्याय दिवंक जाता न्ही. ताका हेका विचारपाक जाता न्ही सुमुला. अरे तो विचारत ना, डायरेक्ट वयता आनी दूध म्हणजे इतक्या शेतकऱ्यांक भडकयता म्हणजे कितें तर हें ताका कळपाक जाय पयलीं. आनी शेवटी घामाघस्ताचे पयशे आसता ते शेतकऱ्यांचे, तांकां अशा पद्दतीन मिसगायड करून उपयोग ना. हे सुमूल आसा, गोवा डेरी आसा, कोणूय आसा, दूध रिजेक्ट केलें आसत जाल्यार एदी नको कित्याक केला कितें केलां हें विचारचें पडटलें न्ही ताका. वचून कितें मेळ्ळें म्हाका सांग. त्या खातीर अशा पद्दतीन जांकां भडकोवन घालपाचो प्रयत्न करता पळय न्ही तांच्यांनी शेतकऱ्यांनी बारीक लोकांनी बळी पडूंक जायना. म्हाजें पयलीं म्हणणें द गव्हर्मेंट इज रेडी टू फॉर टॉक. आमी उलोवपाक तयार आसा न्ही, येवन उलयात न्ही. नाका जाल्लें कितें करता उगीच. हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिली सुमुलाक. हांवें ऑलरेडी आपयला तांकां फाल्यां उलोवप तांच्यांनी मिटींगूय जातली. कसली टेस्ट कितें केस हांव सगळें उलयतालो तेंच्या कडेन. म्हाका जेन्ना मॅटर कळ्ळें हांवें समजत सांगला फाल्यां सगळें आपयला तांकां ऑलरेडी बिफोर एसेंब्ली डायरेक्टराकूय आपयला घेवन. बरें ताका ऑलरेडी पयलीं सांगपाक जाय म्हणजे तो जे तावान उलयतालो पळय न्ही ताका सांगपाक जाय नाहक लोकांचें दूध जे वेस्ट केलां तें न्ही. ताका जबाबदार जर तो 4,000 लिटराच्यो गजाली सांगता पळय न्ही शेतकऱ्यांक लॉस तेणी केलो. तो कोण उलयतालो आनी जेणी कोणाक शेतकऱ्यांक भडकयल्या पळय न्ही ही इज रिस्पॉन्सिबल. हय रे बोनस डॅडवर सांगता एक रिप्रेझेंटेशन दिवंक जाय मरे. रिप्रेझेंटेशन कित्याक दिवंक ना तेणी कित्याक दिवंक ना ते उलोवपाक जाता न्ही. आणि इवन गोवा डेरीच्या गोवा डेरीचे म्हणटा शेवटी डिस्कशन जावं शकता ना रे. उलयल्यार प्रश्न सुटोवंक शकता, डायरेक्ट प्रश्न सुटोवंक शकना, आंदोलनाक खंयचोच प्रश्न सुटना.